अगदी पहिल्या अधिवेशनात कूळ कायद्यान केल्ली ही कूळ विरोधी दुरुस्ती आम्ही फेटाळून उडयतले आणि त्या पुढे पाऊल घालून एक मुदतबंद कार्यक्रम करून एका वर्षाच्या आत कुळांका त्यांच्या जमनीचे मालक करून तशी नोंद आम्ही 1/14 उतार्यान करून घेतलेले. वी प्रपोज फॉर्मेशन ऑफ अ रेव्हेन्यू ज्युडिशरी. हाँ, एक सेपरेट कॅडर ऑफ रेव्हेन्यू जजीस. कूळ मुणकार एक्टाचेर विचार करपी सरकारूच येवना. मागीर काही कुणकार कुळांचो प्रश्न तसाच लायलो आणि त्यानंतर आयिल्ली सरकारां आणि त्यानंतर जाल्ले मुख्यमंत्र्यांनी हाका चालना दिवपाक तेन्नाच प्रयत्न केलो आणि ते काम मगो पक्ष करतलो अशें वचन हांव तुमकां दिता. जर ताचे 21 आमदार निवडून येवन सरकार जालें जाल्यार आणि हे शक्य आसा. दुसरे वटेन पेडणे आनी बार्देसचे कूळ मुणकार आक्रमक जाल्यात. इलेक्शना आदीं कूळ मुणकार कायद्यांतली दुरुस्ती फाटीं घेतली ना जाल्यार सरकाराक खंय ते बुद्ध शिकयतले. विधेयक फाटीं घेवन आमचे कितें तरी ते न्याय दिनात आमकां तर आमी तांकां तेंची जागा खिसर आसा ती जरूर दाखयतल्यो. भंडारी समाजाच्या हातान हे कूळ आणि मुणकार जास्त ह्यो जमनी आसात हे लोक तुका ह्या इलेक्शनाक दिसांव शिकयतले. पण तुका जर दिसता की कूळ मुणकार हो विषय पेटावन धरला हे त्यांची चूक आसा आणि तेंचे चुकीचे वागता जाल्यार तूं अजूनय तुका हांव ह्या व्यासपीठार आव्हान करता आमच्या समोरासमोर तूं आमच्या प्रश्नांक उत्तरां दे. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट.